म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवांचो तुज्या हातान जीवन म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवांचो जेसू हांव ताचेर बाबाड दवरतलो आमचो बाबाड कुड्डो बाबाड तुलुय मारयेचो बाबाड कुड्डो बाबाड सामुकिना. Her faith was not blind, her faith was a reasoned out faith. तिचो बाबाड शिक्षणीक बाबाड जालो आनी ह्याच खातीर तिणें विचारले हे कशें घडटले. संदेश म्हणल्यार एकूच जे भाशेन आंकवार मारिया सायबीन माय जेसूक ह्या संवसाराक काडलो शांतीचो कोर कसो आनी आमी ह्या संवसारांत शांती विस्तारूंक आनी आमचे मदें भाव भयणीपण वाडोवंक. जेन्ना ही फिरगोज 425 वर्सां भावार्थाची भरता तेन्ना हे फिरगोजीक अदीक क्रिस्ती भावार्थ वाडून वचूंक आनी हे भाशेन सरभोंवती शांती समजतकाय आमी जियोवंक आनी वावरूंक. तर ह्यो फावटी जायती सेक्युरिटी दवरलेली आसा कित्याक श्रीलंकेंत घडलां तें हांगासर घडोना जावंक. इट इज ओन्ली अ प्रिकॉशन. आमी म्हणून हांव हांगासर तें घडटलें आनी आमच्या गोंयांत आजून पासून विशेष धर्मा मदें शांती समजतकाय आसा ती आमी सांबाळूंक जाय. पूण एक प्रिकॉशन कशें आमी ती सेक्युरिटी दवरलेली आसा. Thank you.